Hello people, good morning. So antala around 9 o'clock in the morning and it's amge illa delivery. I'm order kelam breakfast from this. Look at this. It's Indian cuisine ki taise hai no. Chat house ki. So I'm order kelam and packaging has something too good. Okay? And daga kide denga. The tissue paper illa hai. And it's a cutlery. But has amge premium packaging. आणि आम्हाला केले समोसा चाट सो म्हणजे एक गेलो आणि ते गेलो एक पापडी चाट आणि एक समोसा चाट आणि मग पापडी चाट एक समोसा चाट आणि दोन चाव सी बरी लेते गरम आहे सामकी पॅकेजिंग तयारी की टेस्ट पण आसपास आहे पॅकेजिंग बट बना गायस तेका एक दुसरा टेस्ट फर्स्ट करपा जाय स्पेशली मुगाला काय जायचे माहिती तुका राव येतलो खावपा मुगे बिना काम मुगे खावपा येतलो हेल्प पण कर ग बाय हारा तेशी दाखवलं काढ गो रॅपिंग पण काढ नाही किती गरम आहे म्हटलं राहून देता सांगला तर फॅन गाईस व्हॉट सामके क्लास बोलले सांगला नंबर पाशी टेस्ट कपाला आलेली मसाला चाय केली विच इज माय फेवरेट सो मशे ओल्ड लागतो ठीक आहे सो आता आम्ही झाले रेडी अरे टेक क्लोज आता आम्ही झाले रेडी आणि आता माहित आहे दोनशे कापड दोनशे पॉइंट आहे आणि एक झाले की आम्ही मस्त बुक केलो कशा मोबाईल चाला व्हिडिओ घालपा मेळटा सगळा युट्यूबर का म्हणजे या मातशें इंस्टाग्रामाचेर आसा सो आपल्याला म्हाका इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करपाक जाला म्हाका व्हिडिओ अशें घालपाक मेळना सो आतां आमी वयताय आतां रावंड जालें कितें गो एक 12:30 12:15 आतां आमगे जालें काम सगळें बरें करून जालें जावपा आसा तें आनी आतां वयताय मातशें काल आमी सकाळीं चाव पिवपाक गेलो थिंगा तें लसी आहाय ती बरी लागलेली आनी चोवपा वयताय आनी मेळटा जाल्यार मातशें पेट दिवपा वयताय आनी ओडोचे आमगे समोसा चाट गेलो तें थोडें खायल्लें होय इथे ओला सो ते आतां हातली मातशें आनी आनी लंचाक कितें ऑर्डर करतलें आनी डायरेक्ट शूट कित्याक आतां आमी वयताय बाय गोईंग बाय फ्लायट ओके म्हणजे तें शॉप सगळी स्टेअर करता सामको आसो हांव कॅमेरा स्टेअर करता बट लोक आमकां शेअर करता दोगांयक आनी कितें करपा जाता गायज सो मातशें थिंगसान घेतलें अरे बोना सो मातशें घेताय खावपा येयलें पोतून सगळें बरें लागलें अशें काल नो इज ओपन ओके सो आतां वयताय आमी पोतून येयलें घेताय आनी दाखयताय टेस्ट करपा जाय कित्याक काल आमी साशा तांकां सांगिल्लें आमी अमकें खायल म्हण सो काल चन्या तांकां सांगिल्लें अमकें खायल सो तेंगे ऑर्डर येयल्या फ्रॉम गोंय की आपण रोखडो फास्ट जाता गायज आनी हांवें सांगलें म्हाका सकून उगडास चलपा ना म्हाका मेसेज घाल साशान इसको वचने पयलें म्हाका मेसेज घायला 7:30 ही गेट मी लस्सी सो दिस शॉप वॉज जस्ट बिसायड अ हॉटेल सो आनी ते मोडकिल्ले आमकां आलेलो ते म्हाका आतां इंस्टाग्रामार ब्लॉगर काय म्हणून वय म्हणून आनी बरें को ग्रीट केल्लेशें कित्याक आमी जाणा आमी वयता थिंग मातशें गूड वायब्स स्प्रेड कोताय म्हणून आनी ते गेली पोटली आनी हेज्या मागीर कितें गेला ट्राय करपा मातशें रुमा वचून दाखयताय तुमकां जालें सो आतां आमी वयताय टू रूम फूल इन फुडें गाडयेन मातशें आमगे रुमा मेस आतां इग्नोर करा टेस्ट को दाखयता जाल्यार म्हाका जायनी ओके टेस्टिंग सेशन ऑन रबडी खाया हूँ अभी कितने मलाई बरा पास पासू रबडी मुगे पयलीं फेवरेट लोकल शॉप तें पूण थिंग वस्तू बरें मेळटाय ताटेंशें शॉप पूण गेरी कितें आलें कितें नांव तेजें आय डोंट नो पयलीं ब्लॉगान तुमगे नांव दिसती पडटलें Yeah, if you're coming over here this side, then please do visit him. Too good. हांव सांग धुवपा पडपा ना दिसत म्हाका तो आतां आमी हाडपा वयताय आमगेली ऑर्डर आनी हांव दिसता समवट लायक दीस पळयता तशेंच येस लेट्स गो पॉलिमेंसी नो थँक यू ओके finally आम्ही ऑर्डर येयली बट तो आमकां केलोलें सिल्केचे सांगता झोमॅटो
Awes. Tapi naik kan bus loh. थोड़ा पैकेजिंग आता है वाली आपको एक राउंड ऑफ द पटेल सिंस बना के ना हमके बहुत है वो मैक्रोन का कोई नहीं देखा मैंने ऑर्डर दिस टिफिन काइंड ऑफ चाउमीन मैगी मंचूरियन salad फ्राइड राइस मंचूरियन सैलड आणि जे आइस टी फ्रॉम सोशल आणि असे येतात ना बिडी चेहरे हाताने पडणे पाच पाच घासून कशी कशी तिथे पेक्षा कोणाच आहे कशा होते कशा हात मागते फ्राइड राइस येते हाय बरं ओके आणि तू स्टाईल ना ना कटलरी राहिलो ना हो कटलरी काय ना काय बरे असं नाही शाळेच्या नाही सांगते कितकोत गो सध्या म्हणजे फर्स्ट हाफ दुसऱ्या काय तुमची चीज होते बरं दाखवलं जापात येते का टिपिकल गोवन टिपिकल गोवन हा ओके असं बरं ते काय लंडन सांगा म्हणतात चला आमगे ऑलमोस्ट टाइम वचपाचो सो मातशें फायनल फायनल कोताय टचअप त्याला म्हणजे बांगल शिंगार घालून जाता वेळी बस तर काय ते काय एक बँगल गेल नाही सी हाऊ इट लुक्स दिस नाही तिथे ग्रेट डिस्काउंट राजकुमार येस मग आमके अरे दिसणार नाही जे ओके असे स्कॅन करते रिजेक्ट कॅन्सल आम ऍक्च्युली वचपा आसलोली 315 बायसर रुपया आसलोली आज जरी 320 आणि बरो पयसा एअरपोर्ट देखून एसो हेल्प करते बेसिकली हेअरस्टाईल आणि ग्लासेस घेतले ते माझे आठवड्यान येता म्हाका पुस्तक ही आर द ग्लासेस दॅट आय परचेज येस्टरडे आणि शॉपार नव्हता व्हिडिओ आणि कोणाक शॉपाची शॉपाक मुक्ती ग्लासेस घाल अरे तो सेम ग्लासेस घातले दुसरे आनी कोणी देखून पयल्या सद्या ट्रेंडींग आनी मातशें तेंके हें आहाय ती रबरीश आसा ती मातशें पयर सकयल कारण मातशें प्रॉब्लम जाता ओके नीड टू पुट सम लिपस्टिक ऑन इयरिंग्स ऑन एंड देन तो आता थँक्यू सो मच ओके लास्ट ओला बुक कर आता मी चालले सगळे आपली बोटी गेम वेरी अँड चेकिंग आउट kilometers to go guys सगळ्यांच्या कशें आदलें म्हाका पोटा मातशें नींद कोण घेऊन देता हांव नी Hashtag Rancho. Now we are heading and I'm getting the first time. So first many more to come. So I'm sorry that I get this scenario. But it's okay and good. So boarding pass घेवपाक so something is going on. That's all. There's a lost and found a kit.
सॉरी रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स हैं एक एक कोणी धाटायचे છે ગાઈસ એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ એર ઇન્ડિયા પ્લાઝા આ વારો લોક અને फॅमिली मिस्टर ओडिसीएस आणि नाव गाडा बोर्डिंग पास आणि एक काउंटराची समस्या दुसऱ्या काउंटराची बट जालें सगळें सॉर्ट आणि सो वी आर हेडिंग टू गेट नंबर 53 बट हा स्नॅपार मुगला फोटो काढपा जाय फोटो काढायचा जाता आपल्याला फोटो काढायचा जायना जालें चॅकिंग प्लस आमगे सामानाचें जालें चॅकिंग आणि आता आम्ही वयता टू बोर्ड द फ्लाइट ओके सो आर थिंग इज अराउंड 53 आय थिंक राइट साइड गेट नंबर 53 आम्ही हेडिंग फॉर दॅट पण फोटो बी काय काढलाय आमकां ब्रो तशें फोटो बी काडपा जाय फोटोशूट जालें ना बरो एअरपोर्ट इज टू गुड मॅन टू गुड तुमकां आत्तां करपा मेळपाना हेज़लनट मिल्क अभी टेस्ट करो यस श्योर इस पे ऑफर भी चल रहा है अच्छी है इसमें जो नट्स यूज़ होते हैं ना कैलिफोर्निया के इम्पोर्टेड है फ्री सॅम्पलिंग हा ते आम केन्नाच चोणाय बघू देखो ते फ्री सॅम्पलिंग केन्ना मोयतली सबस्ट्रेट 46 have to go straight take off no bro you can see the airplanes and एक दोन मेळा बेसे ते घुडावपा आले सांगच म्हणून वेंडगॉन guys vending machine है हाँ all the university students this one's for you especially GBS students to be precise so yeah आता आम्ही या चॉकलेट हायले हाऊस तुझ्या वास्को स्पा बी करपा म्हाका स्पा करपा जाय गाइस स्पा आमी हांवें न्ही तूं स्पा केदो करपा वयता ती बारबोर्ड मागीर मातशें गोल आहा मॅकडॉनल्ड्स या उबदी आसपाचें म्हाका फर्स्ट लायक जालें अशें सेकंड वन ट्राय केलें ना मस्त क्रंची ते सेल आसूं वता एअरपोर्ट आसा फ्री सॅम्पलिंग वी नेवर मिस आउट आनी लोक येता एक्चुअली गाइस लोक येता आमी न्ही ती हांव घेवपा चिंता जालें आमकां सामानूच तुमगे आज दुकान येयलो सगळे दोन बेस्ट लायक हातीन दिलो हांव बरें काडना काडटा बरें काडटा आं काळ गो आता सात मातशें रावताय वेटिंग एरिया हांवें बसून बोर्डिंग स्टार्ट जालें ना लेटेस्ट अपडेट ताका मातशें इग्नोर करा हाडलें आहा ताका ते आमगे ग्रुपांतून आमगे ग्रुपांतून ते मातशें प्रेमी येवपाची लॉन्च दिता सो लेटेस्ट अपडेट इज आवर फ्लायट वॉज एक्चुअली एट 6:25 PM बट आमगे फ्लायट जाली डिले ओदा डे खंय येयल्यो कितें तें कांय खबर ना सोयऱ्या पिकअप करून ना ते जातो मातशें लेट पावता हिंगा सो नाव फ्लायट इज एट 7 PM सो आमगे ड्रायव्हरान सांगितलं मातशें लेट यो आमगे आम बरो पयसो ड्रायव्हर व्हरपा येवपा आहलो सो त्या ड्रायव्हरान म्हाका सांगितलं खबर जाता म्हणून आनी बसून हांवें मातशें व्यू एन्जॉय कोताय बिकॉज फायनली वी हॅव मेड इट गायज आमी मातशें लॉंग टायमाचो बकेट लिस्ट आहलें टू फ्लाय आनी फायनली आयज जालें बसनाय आयलंड मातशें फर्स्ट मागीर जायते उलय इट इज अ फर्स्ट वन गायज मेनी मोर टू गो पूण पोटा मातशें पेट दिताय सो आतां आमकां रावन जाल सामको उगोत आनी फ्लायट डिले जाल्या फ्लायट आनी डिले जाले आनी जाल्यार 7:35 पयलीं जाल्यार 7 येतो म्हणून 7:35 बाय पावशी जाता कितें जाता कांय कोणा आनी लोक सामको आतां आमगे ती गेट नंबरूय चेंज जाला आमी कोडोसन येयली सो 53 आतां 52 जाला सो जालें कितें गेट नंबरूय चेंज जालें फ्लायटूय डिले लोक मातशें आतां झगडी जाता कितें जातली कांय कोणा सगळें एकठांय जाता हाय सो फॉर द गेट ओपन मागीर दूस सामकी जेवणा बी फर्स्ट येयलें तेश को मातशें लीट जाता हांव मातशें गेल्ली मातशें येनात पोतून येयलें आनी जाल काळोख भायर पावसूय जोटा
आमचे किती जाते एअर इंडिया एक्सप्रेस येता 3 ऑलरेडी हांव मातशें पेशंट आम बरें जालें ना म्हाका पेसा हें पेशंस बीन नासलो जाल्यार हांव ती केन्ना कोतालें गायज लेटस्ट अपडेट आमगे फ्लायट डिले जाल्या आनी थिंगा लोकांनी लोकडें करपाक स्टार्ट केलें ओके सो आमगे चॅक इन गेट आसलो ती देखून चेंज जाली आनी आतां ती फ्लायट आहा 9 सो फ्लायट वॉज एट 6:25 आनी आतां थिंगा लोकडें पार्टी घेवपाचें नें वचपा आहा मातशें इनसायडर खबरो काडपाक कितें आनी जाता अशें आमी कितें करूया गोया जरा पेट तुज्या कितें कोन्या हें रेडी वचपा लोकडें वेरी बोर्ड हार्ड दुकान लागली आतां हांव जेवण बी दिना जाल्यार थंयसर येता म्हाका लंच डिनर सॉरी मिस्टेक आमगे ड्रायव्हर फोन मारिता नाय मातशें लेट यो भायर स्वता ही येवपाक आनी सांगितलें आनी मातशें लेट यो म्हणून फ्लायट तुमची गार्दें सो रे बाबा you can join my vlog, okay? I'm doing vlog of the whole thing. So latest update guys. So जाल कितें आमगे फ्लाइटान तुम सांगलें जालें डिले आनी आतां आमकां फ्री टुसने के लिए मिल रहा है सो whenever it's complimentary we go. We all know our rule guys. आनी तें जेवण घेन नाजाल्यार तें लोक मान उडयता लोकांच so because now it's like around 3-4 hours that we are waiting over here. So आतां मातशें खबर मेळ्ळ्या street food or I don't know one of the counters we have to go to show our boarding pass street food. आनी थिंग वचोन घेवपाचें वी गॉट वन ऑफ अ फ्रेंड एज वेल आतां फ्रेंड्स जाले सो आतां थिंग वयताय आनी चुया कितें आहा तें ओके सो मारगांवची कोण मेळ्ळें आमकां या कितें आहा तें एअर इंडिया आय डोंट नो वॉट्स गोइंग ऑन पावस येयला गीम येयला कितें जाला गो फ्लायट काउंटर दॅट सेज स्ट्रीट फूड्स आतां चुया आमकां भितर वचोन कितें मेळटा ओ मेळना ओ कोणा भायर पडटा कोण आतां लोक जाला सामको हाऊसफुल and they are like they'll be giving us pav bhaji that's what I heard आणि इडली नाले कितें आयकलं अशें आयको येयलो सो म्हाका आमी सांगताय ऑर्डर जाल तेशी करपा दोन ऑर्डर जाल तेशें बोर्डींग पास दाखोवपाक येवपा म्हणटा आमचें कितें जाता तें बट हें स्ट्रीट फूड म्हणटा तो दीस रेस्टॉरंट सो कॉल्ड इज फुली फ्लरिश्ड वीथ पीपल आख्खो लोक हाऊसफूल जाला कोणा खबर ना ते आमी कितें आयले ती लोक म्हटल्यार बरो गिराक जाता आसलो म्हण कोणा खबर हिंग लोक कितें आयन बसून रावता आनी आमी सगळे बाग कावंटराचेर बसून कितें उलय ती सीट सगळी फूल जालें Delay perks guys, खुद का बॉटल पाव भाजी आणि इडली मोठ चॉईस आसले सो वी वेंट फॉर पाव भाजी आनी तिथे आमी पेट आनी आमी वयताय फ्लायटोची फ्लायट व्हरपाक तें मेळ्ळें तेज बारा चावूय मेळ्ळी कॉम्प्लिमेंटरी सो टोटल 4 वस्तू तुका जाय जाल्यार तूं फक्त सोशा घेवपाक चाव फिलिंग आहा चायेचें ओले तेजें दुसरें कांय ना अरे हा चाव हा अशी कॉम्प्लिमेंटरी जाणा तुका पाव भाजी देखो at least 7 out of 10 idli sambar भी खा लेता पण because we didn't try that so it was we had an option between idli sambar आणि पाव भाजी मातसो देखून बेटर जाता आलो न्हू बट नेक्स्ट शॉर्ट पिरियडाक सांगितला की बेगीन कर म्हूण ताका लागून मातशें आनी स्पायसीस एड करूं जाता रे बट ओवरऑल इट्स गूड येस आनी मातशें ऑल रेस्टॉरंट काडटा फ्लायटा वयली आतां मागीर टायम शॉपिंग ऑलमोस्ट जाल्यार आमगेलें बोर्डींग स्टार्ट एंड वी आर हेडिंग check the seat numbers now 13 14 which is it Pauli flight and Shannon जोगून गेले विंडो सीट सीट बेल्ट भी घायला आनी बसला रेडी flight is about to take off the aeroplane full and I'm going to go they're so happy okay chat GPT बसून आमी बर्थ सीट हांगा गेला with the wing view and all
Guys, Howlin, don't mind my hair. Okay, so बरे आली फ्लाइट शेअर ते पॉपकॉर्न उद्या टबिलन साल्या नाम सारखे आलो लिहेशको या ओवरऑल फ्लाइट वॉज गुड लँड जाताना बोर्ड आली आता आमगे शायना आणि साशा आहे ते आमकां व्हरपाक अँड देन वी आर हेडिंग थँक यू फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग दिस विल बी द एंड ऑफ मुंबई जर्नी का ब्लॉग and after this many more long vlogs to come and thanks for watching. Bye bye. Again, peace. Bye bye.